कोरोना महामारीच्या काळात साबार तरणाट्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, मात ढवळे फोंडेच्या मंजिरी सारख्या तरणाटेन धाडस करून स्वताच्या पांयार उबारलो जिरीमिरी सँडविचाचो व्यवसाय। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। 2 वर्सां आदी कोरोना महामारीच्या काळात साबार तरणाट्यांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, जायते जाणांक घरा बसचे पडले। पदरान निराशा ही आयलीच, मात तातले तातून खचून वचनासतना कांय तरणाट्यांनी धाडस करून स्वताचो व्यवसाय उबो केलो। हातूंतलेंच एक उदाहरण म्हळ्यार ढवळे फोंडेचे बीकॉम ग्रॅज्युएट मंजिरी ढवळे। मंजिरी पुण्यात आपली नोकरी वगडायल्या उपरांत ताणें गोंयांत येवन जिरीमिरी सँडविच ह्या नांवान आपलो ल्हानसो व्यवसाय सुरू केलो। मॅडम, तुमचें नाव? मंजिरी शशांक बेहरे। मंजिरी बेहरे। खंय रावता तुमी? आमी ढवळे रावता। ओके, सो कितलो तेंप जालो तुमी हांगा हे स्टॉल चलयता? ऑलमोस्ट आता 5 महिने कंप्लीट झाले। 6 महिने जातले। स्टॉल म्हटल्यार फक्त सँडविच? ना, सँडविच, बर्गर आसा, आमचे फ्रायज आसा। ओके, सो हो बिझनेस स्टार्ट करपा फाटलें कारण कितें? कारण म्हणजे एक तर जॉब गावना, इतले शिकल्यार सुद्धा जॉब गावना। आणि तुमचें शिक्षण कितलें जालां? माझे बीकॉम केला हांवें, मागीर CMA। ओके, पुणा आशिल्ले तेन्ना हांव जॉब करतालें। कोविडा खातीर हांगा येयले तेन्ना हांवें जॉब ना, ओके, असल्यार सुद्धा एक 10,000 15,000 असो जॉब करतालें आनी म्हाजे सगळे वर्क कंप्लीट जालें। ओके, सो त्या खातीर हो बिझनेस स्टार्ट केलो। सो ह्या बिझनेसान तुमकां कोण कोण हेल्प करता? तुमचे फॅमिली मेंबर्स म्हणा? माझी फॅमिली सगळी हेल्प करता। ओके, लागलं म्हाका ओके, बरें। फॅमिलीन कोण कोण आसता? आमची जॉईंट फॅमिली 12 जण रावता आमी। सो कोण ना कोण तरी आसता म्हाका हेल्प करता। ओके, तेन्ना भयण आसूं, मम्मा आसूं, नाजाल्यार काका काकी, कोण ना कोण आसता। ओके, ओके। सो सद्या हांगा तुमी आतां सांजच्या दिसा हो बिझनेस करता, सँडविच आनी फ्राय एंड ऑल। सो हितून तुमकां उत्पन्न जाता, म्हणजे जो तुमी हांगा टायम स्पेंड करता तितली इनकम तुमकां मेळटा? लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स पयलीं येयनाशिल्लो, गोंयकार मातशे कमी येताले, पूण टायम आतां इन्क्रीज जाला। आतां येता, भरपूरशे लोक येता आनी तांकां टेस्टूय आवडटा मेन। ओके, बरें। हो तुमी रेसिपीचो कोर्स बीन कितें केला काय? म्हणजे पुणा एक दीस वर्कशॉप आशिल्ले, थंय गेल्ले, थंय म्हाका आवड निर्माण जाली। आनी गोंयान मागीर जॉब हे ते तशें ट्रॅव्हलिंगाक टायम वयतालो, तेच्या खातीर म्हटलें मागीर आपलो आपूण धंदो चालू करूं म्हणून स्टार्ट केली। ओके, सो सद्या वेवस्थीत चल्ला? हय। बरें, आतां हालीं आमी खुबशे जाणांक पळयता की शिकून सवरून म्हणजे कमी शिक्षण आसतना सरकारी नोकरी फाटल्यान धांवता। तुमी इतलें शिक्षण आसून पुण्या सारकिल्ल्या शहरान नोकरी करपाचो अनुभव आसूनय परिस्थिती आयली, म्हणजे कोविडाची परिस्थिती निर्माण जाली, त्यानंतर तुमी हो व्यवसाय स्टार्ट केलो। सो आयच्या यंग जनरेशनाक तुमी कितें मेसेज दिवंक? कोणाचेर डिपेंड रावूं नाका। आपल्याक तो जॉबाक लायतलो, हो जॉबाक लायतलो, किंवा आपूण एग्जाम दिवन ट्राय करा, ना जाल्यार आपलें आपूण स्टार्ट करा कितें। आनी तुमकां आवडटा जाल्यार तुमचें स्टार्ट करा, ना जाल्यार कोणाच्या अंडर वचा, शिका आनी कितें तरी रावा। बेश्टे जॉब गावना म्हणून घरा रावूं नाका। सादारणपणान पर डे कितले आयटम खपता तुमचे? 8 प्लेट्स नाव कशें म्हटलें? हांव स्मिता मडकयकर, गुलबर्ग हांगा स्कुलान शिकयता। ओके, आनी बाय म्हणजे ताका सांजचे कितें खावपाक आवडटा, मागीर वेजाचें ऑप्शन म्हटल्यार मंडे वेज म्हणजे हे बरें ऑप्शन, चीज सँडवीच। ओके, इतले एज्युकेटेड आसा, तेंच्यांनी सर्विसे फाटल्यान धांवून आसता, बारीकसो धंदो सुरू केलो आनी आपल्या स्वताच्या पांयार धरून तेंच्यांनी करता। तेंकां सपोर्ट म्हणून सगळ्यांनी येवचें आनी हांगा ट्राय करचें। तुमकां तेजें प्रिपरेशन कशें आवडटा? म्हाका आवडटा म्हणजे हांवें खावना अजून। बायक सामकें, बाय आमची सामकी चुजी, ते अशें तुका कितें दिलें म्हाका खावपी न्हू, ते अशें ताका मनाक पटलें जाल्यार खाता। आतांची भुरगीं चुजी आसता, ती अशी कितें दिली म्हाका खावची ना, म्हणजे तें खाता म्हटल्यार तें सारकें 100% सामकें द बेस्ट म्हणपाचें। शेखर नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।